मायमोगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. दूध खरेदीन सरकारान दिल्ल्या दरांत केल्ली वाड लावंक ना चाली. दूध उत्पादकांनी घेतलो घेराव. आंदोलक शेतकारांनी मागण्यो पुराय जाय मेरेन आंदोलन चालू दवरपाची दिल्या शिटकावणी. गिरीश चोडणकराची नवो अध्यक्ष म्हूण निवड. पक्षांत खर चर्चा चालू. ह्या निर्णयाक जायते पक्ष वांगडी अजापीत. संघटने भितर जाल्यात मतभेद. थिवी शिरसय तळी जाल्या दूषित. तळयेची ना योग्य देखरेख. गणपती विसर्जन करपी हे तळयेत सोडटात दुकानांतली घाण. संबंधित आसात तरी खंय? लोकांचो गंभीर प्रश्न. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. सरकारान दूध खरेदीच्या दिल्ल्या दरांत केल्ली वाड चालीक लावंक ना असो आरोप करून दूध उत्पादकांनी घेराव घालो. आंदोलक शेतकारांनी आपल्यो मागण्यो पुराय जाय मेरेन आंदोलन चालू दवरपाची शिटकावणी दिली. जेन्ना सगळीकडे रेट वाडले आजूबाजूच्या राज्यांनी तेन्ना गोंयांतय रेट वाडची. कारण रेट वाडले म्हणटकीर हांगा गोंयांत भायल्यांचें साहित्य येतालें दूध काडपाचें तेंय वाडलें. त्यामुळे आमकां रेट वाडपाची कंपल्शन जालें. म्हणजे आमी डिमांड केलो तसो की रेट वाडया म्हणून. आनी गोवा डेरीन सांगलें आमचे कडेन पयशे ना म्हणून आमी दिवंक शकना. जर सरकारान मदत केली जाल्यार आमी तुमकां दिता म्हणून. आमी आनी गोवा डेरी सरकार कडेन एप्रोच जाले आनी आमकां सरकारान भरीव दरवाड म्हणजे गायच्या दुधा खातीर 6 रुपया आनी म्हशीच्या दुधा खातीर 10 रुपया स्टँडर्ड दुधाक जे गोंयांत नॉर्मली प्रोड्यूस जाता त्या दुधाक दिलें. आतां ह्या गोश्टीक जाले जवळ जवळ 2 म्हयने आमी वाट पळयता की सरकारान तें करचें. गोवा डेरीन ही दूद वाड करची, दरवाड करची म्हणून. पूण कांय घडलेलें दिसना. आमी जेन्ना 2 दीस पयलीं तांकां 4 दीस पयलीं तांकां तांचे कडेन गेले तेन्ना तांणी बोट दाखयलें सरकार कडेन. आतां आमचें म्हणणें अशें की आमी तुमकां जुळोवन दिलें दूद आमी तुमकां घालता गोवा डेरी जाल्यार त्या वेळार आमकां आमचो जो पयशाचो पेमेंट आसा तोय गोवा डेरी कडल्यान येता. सरकारान तुमकां वेवस्थीत आश्वासन दिलां की आमी ते तुमकां पयशे दिता म्हणून. तुम्ही ताजो फॉलोअप करा, आमकां सांगा. आज तुमकां कोणें गोवा डेरी दिवपाचें काय सरकारान दिवपाचें? पयशे आमकां आमी दूध गोवा डेरीक घालता. दुधाचो पेमेंट गोवा डेरी दिता. गोवा डेरी दिता म्हणून पेमेंट दिता म्हणून पयशे गोवा डेरी कडल्यान येतले. 4 म्हयने आमी हें दिल्लें. मार्च म्हयन्यान आमकां सांगिल्लें एप्रील म्हयन्याच्यान दिता म्हणून. एप्रील गेलो, मे गेलो, जून आयलो तरी आमच्या हाजो दखल घेवंक ना म्हणून आमी 27 तारखेक तांकां नोटीस दिली. तर आज हांगा मॅनेजमेंट ना. एमडी सांगता मॅनेजमेंट ना म्हणून आउट ऑफ स्टेशन. आमी अशें ठरयलां मॅनेजमेंट घेवन मेळ्ळे शिवाय आनी आमकां फायनल हें मेळ्ळे शिवाय आमी हांगच्यान वचचे ना. साखळी करतले, वचून रावतले, पूण कंटिन्यू रावतले हें मेळ असो. तुमचे अशें मंथली रिव्यू मिटींग जावं मॅनेजमेंटा बरोबर वारंवार मिटींग बीन बसका जायना? मिटींग जाता तश्यो आमी रिप्रेझेंटेशन खूब फावटी दिलें. मागीर इतके लास्ट मुमेंटा मेरेन अशें जावप कित्याक कारण? प्रत्येक फावटी आमकां आश्वासनां दिलीं न्ही. 5 रुपया दिता, 10 रुपया दिता, 6 रुपया दिता, रुपया दिता करून शेवटी कांयच ना. बरें, लेखी कितें आसता? लेखी कांय ना आमचे कडेन. ताणें प्रत्येक फावटी आतां सीएमा कडेन मिटींग जालें 6 रुपया आनी 10 रुपया दिता म्हणून सांगिल्लें न्ही एप्रिलाच्यान. अजून पसून कांयच डेरीन हें भार घेतिल्लो ना. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकार आनी ओमकार देशप्रभू. गिरीश चोडणकार हांची गोंय काँग्रेसीचे नवे अध्यक्ष म्हणून नेमणूक केल्ल्यान पक्षांत खर चर्चा सुरू जाल्या. जेन्ना काँग्रेस शेणिल्ली जमीन परत मेळोवपा खातीर आनी राज्यांतल्या व्हडल्या वाठारांनी आपली विश्वासार्हता परतून उबारपाक धडपडटा अशा वेळार ह्या निर्णयाक लागून पक्षांतल्या जायत्या निश्ठवान आनी राजकीय निरीक्षकांक अजापीत केलां आनी संघटने भितर तेंको आनी मतभेद दोनूय सुरू जाल्यात. कांय जाणांनी हे नेमणुकेक वयल्या पावंड्या वयलो फुडारपणाचो निर्णय म्हूण पळयला. ताका लागून पक्षाच्या कांय पदाधिकाऱ्यां मदीं राजिनाम्यांची ल्हार आयल्या जाल्यार कांय जाणांनी ताका येवकार दिला. वेगवेगळ्या प्रतिक्रियांक लागून परत एक फावट काँग्रेसीन फूट पडल्या. जापसालदारकी मुखेलपणान वैयक्तीक वांगड्यांनी तेंको दिवपी गट
आणि फुडाऱ्यांचे प्रतिबिंबित केला. हांव पयलीं सगळ्या गोंयकारांक क्लियर करपाक सोदता, आमी काँग्रेस पार्टी सोडूना, आमी पोजिशनाची रिजायन जाल्या. कित्याक रिजायन जाला तुमी पळयलां आसतलें, 2017 डिफेक्शनाचो आरोप लागलो, 2022 सेम रिपीट जालें. तेन्ना 27 आमी कितें म्हणटात, जेन्ना हो कोण गिरीश चोडणकर स्वता रेजिग्नेशन दिवन गेलो, तो रिजायन जालो, ताका पार्टींतल्यान काडूना. ताणें कितें सांगलें, आपूण सगळो ब्लेम आसा तो आपल्याचेर घेता, आपूण सारको काम करपाक शकलो ना हें सांगून ताणें आपलें रेजिग्नेशन दिलें. मागीर कितें जालें, अमित पाटकरा सारको यंग प्रेजिडेंट मेळ्ळो. 4.5 वर्स ताणें काम केलें. आतां स्वताच्या बॉल्सांतले पयशे पार्टेक मोडले. आमची सारकी गांवांतल्यान 70 सारके लोक जांकां कोण वळखनाशिल्ले तांकां प्लॅटफॉर्म दिवन ट्रेन केली. सगळे ग्राउंडाचेर वेवस्थीत चलताले. जेन्ना आमी कितें म्हणटात, ताणें 4.5 वर्सां स्टडी केली, एग्जामूय दिवपाक दिना ताका पाटकराक, जाल्यार कशें कळ्ळें तुमकां तो फेल काय पास? आमी GPCCचेर जनरल सेक्रेटरीज आसात, इतली मेंबर्स आमकां सांगनासतना काडलो, जाल्यार आमच्या त्या पोजिशनाचो वालोर कित्याक? म्हणून आमी रिजायन जाल्या. आज पार्टेन आमकां कॉन्फिडन्सान घेवन सांगपाक जाय आशिल्ली कित्याक काडलो, हेंच आमचें मेन. आणि दुसरो, गिरीश चोडणकर स्वता रिजायन जावन गेल्लो, ताचें रेजिग्नेशन जर तुमी एक्सेप्ट केल्लें जाल्यार गिरीश चोडणकराकूच परत कित्याक, न्यू यंग जनरेशनाक चान्स कित्याक दिवना तुमी? काँग्रेसान कांय टर्मोइल ना, एब्सोल्युटली नो. काल पळय ते आमचे लिडर्स ऑफ काँग्रेस पार्टी फ्रॉम वेरियस ब्लॉक्स, म्हाका दिसता तांणी पळय तो आमचो प्रेजिडेंट आशिल्लो, GPCC प्रेजिडेंट बाबा अमित पाटकर आशिल्लो, ताजे बराबर तांणी 4-4.5 वर्सां काम केलां, क्लोजली काम केलां. खूब इलेक्शनां आयलीं, थंय तांणी काम केलां, घडोवन हाडलें सगळें प्रोटेस्ट, सगळ्याक ते भोंवताले. आनी म्हाका दिसता एक भितरसान तांकां एक हें जालें की सडनली तांचो जो GPCC प्रेजिडेंट आशिल्लो चेंज जालो. पूण म्हाका दिसता तांचे ते इट्स नॉट अ टर्मोइल, हुस्को आनी सडन कितें म्हणटा ते दे जस्ट फेल्ट एट लॉस. काँग्रेसीचे ज्येष्ठ फुडारी गिरीश चोडणकर हांणी लुइजिनो फलेरो हांच्या फुडारपणा खाला 2017 वर्सा विधानसभा वेंचणुकेच्या प्रचाराचे फुडारपण केले आणि उपरांत 2021 वर्सा GPCCचे अध्यक्ष म्हूण काम केले. दोनय काळ पक्षांतर आणि भितरल्या अस्वस्थतायेन भरिल्लो. पक्षातल्या टिकाकारांनी परत परत उमेदवार निवडी कडेन बोट दाखयला. आव्हानां आसून लेगीत काँग्रेसीक सुमार 25% निश्ठावान मतांचो बेस आसा. हालींच जाल्ले जिल्हा पंचायत वेंचणुकेंत पक्षान सुमार 8 सुवाती मेळयल्यो. मुखेलपणान सालसेट आनी दक्षिण गोंय लोकसभा मतदारसंघातूय तेंको तिगोवन दवरलो. सत्ताधारी भाजपान आपल्या राजकीय फायद्या खातीर परत परत वापरिल्ल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांक काँग्रेस तोंड दिता. उमेदवार निवडप, केंद्रीय निरीक्षकांची नेमणूक आणि पक्षा भितर रणनीतीक निर्णय घेवप या विशयांचेर लेगीत प्रस्न उप्रासल्यात. सरकाराविशीं लोकांचो असंतोष आपसूकच आपल्या वटेन मतान रुपांतरीत जातलो अशें काँग्रेसीक जायते फावट गृहीत धरला अशें जायत्या राजकीय निरीक्षकांचें मत आसा. या पद्दतीक लागून आत्मसंतुष्टताय आणि राजकीय अहंकाराक उर्बा मेळ्ळ्या अशें टिकाकारांचें म्हणणें आसा. त्याच वेळार घटमूट संघटनात्मक जाळे आणि बरोच संसाधनांचो आधार घेवन भाजपाच्या बळिश्ट वेंचणूक यंत्रणेन परतून सत्ता विरोधी भावना निष्भ्रम केल्या आणि काँग्रेसी मुखार एक म्हत्वाचें आव्हान उबारला. हांगासरले कॅम्पेन करपाक हिंगासरले एजंट पासून येले हुंय तामिळनाडू आनी हे फावटी फकत 5 MLA आहा तेंकडे. इकरांतले रिड्यूस जाले. जेन्ना थिंगा एलिगेशन केली, स्टेटमेंट केले, कंप्लेन केली, जे मनीस तुमच्या हिंगा ऑब्झर्वर म्हण आहा तेणी तिकेट हाय बिडाची जिंकली म्हणून. सो आतां बारीकशे तुमची चिती जाल्यार हांवें ती पुछताछ केली. पुछताछ केल्या उपरांत कितें मेळटा, दर एक स्टेटान इलेक्शन आहा, राहुल गांधी तो ब्लू आय बॉय ताका डिफीट करप थंयसर दर एक स्टेटान. आतां डिफीट कित्याक करपाक, तिकेट सेलकाक घालपाक, तिकेट जिंकप, 5 करोडांनी तिकेटीक जिंकप, तितूंतले मागीर वयर पावप, मागीर गुळ आसा
2007-12 पासून जेन्ना दिगंबर कामत आशिल्लो मुख्यमंत्री गोंयचो, म्हाका दिसता तेजो चडशे आशिल्लो दर एक म्हयन्याक दिगंबर दिल्ली धांवतालो गांधी फॅमिली मेळपाक. हिंगा तेच चलत आतां. दर एक स्टेटा इलेक्शन जाता, एका डेप्यूट करताय, कलेक्शन फूल सिंग तिकेटीचेर, मागीर ते जो मनीस 5-5 करोड दिवन तिकेट घेता त्या इलेक्शना टायमार इलेक्शना मागीर वेळार पार्टीचो फंड म्हणजे 20 लाख धाड. आता 20 लाख आनी इंटरमिडिएट पार्टीन 20 लाख धाडले तुका. म्हणजे आता पार्टीक हिंगा 5 कोटी दिले पूण ते दिसती पडाय, पूण 20 लाख दिले पूण ते दिसती पडाय कित्याक पार्टीन धाडले 20 लाख. सो हे कर्तुबा आयज ही चल्ल्या. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, हिरू महाले, जाहीद हसन, मनीष परब आणि सानिका नागवेकर. आता घेऊया एक लहानसं विसव. विसवा उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. थिवी शिरसय वाठारांत रस्त्या कुशीक कितल्याशाच वर्सां आदली तळी आसा. पयलीं ह्या तळयेचें उदक पिवपाक वापरताले. तशेंच वाठारांतले लोक ह्या तळयेन न्हाताले लेगीत. गणपतीचें विसर्जन लेगीत चवथीक ह्याच तळयेन करतात. पूण आतां पळयल्यार तळयेचें उदक दूशीत जालां. फाटीं डेंग्यूचें दुयेंतूय सांपडिल्लें. संबंधितांनी हे सुवातेर दखल घेवपाची मागणी थळाव्यांनी केल्या. फाटीं वाठारांत डेंग्यू दुयेंसांत वाड जाल्ली. ह्या न्हंयचें डिसिल्टिंग तशेंच नूतनीकरण जावपाची गरज आसा. तशेंच रस्त्या कुशीक आशिल्ल्या दुकानांतलो घाण कोयर ह्याच तळयेंत वता आनी हे खातीर आनीक न्हंय दूशीत जाल्या. हो जो तुमकां फाटसून दिसता ते तळे आमचे, हे जे तळे आहा ह्या तळ्याचें ब्युटिफिकेशन म्हणात, पूण बाकीचें कितें तेजें डेव्हलपमेंट करा असो खूब वेळा आमी प्रश्न घातलो, ग्रामसभेक घातलो. आनी दुर्दैव आमचें की ह्या तळ्याचेर कोणूच केन्नाच लक्ष दिना. आमचो मिनिस्टर म्हूण आतां झेडपी येयला, तेज्या पयलीं झेडपी आहलो, त्यांनी केन्नाच ह्या तळ्या बद्दल केन्ना विचार करूंक ना. आनी फाटल्या फावटी हांगासर एक टेंडर काडलेलो, एक तळी हे करपाक टेंडर काडलेलो, आनी ती मागीर लास्ट कोण घेयना म्हणून आमी स्वता गांवांतल्या विलेजान वचून आमी तो तळी उसपोवपाचें काम केलें. पूण तेतून आमचो जो पंच मेंबर आसलो तेणे एक सुर्लीकर हिका एक कंप्लेंट दिवपाक लागली की त्यांची एनओसी घेवंक ना. आनी अजाबाची गजाल तर ह्या हेजेर टॅनन म्हणून तो सुर्लीकर ना, थंय पेडकर म्हणून आसा. आनी ही सुर्लीकर हाडून आयज आमचो सेक्रेटरी ते एक्सेप्ट करता आनी त्या हेजेर त्यांनी जी कंप्लेंट दिल्या त्या कंप्लेनीचेर आमची तो जो टेंडर आसलो तो स्टॉप केलो. थंयसर आमकां काम करूंक दिनाले आनी जी तळी उसपोवपाक जाय आसली तशी आमकां दिवंक ना. आनी लास्ट मागीर बील कमी केलें आनी लोकांचे पयशे पासून ते कॉन्ट्रॅक्टराचे दिवपाक फाटीं फुडें केले. म्हणजे अशा पद्दतीन डेव्हलपमेंट कशें जातलें. आयज ज्यो गजाली जावपाक जायो त्यो गजाली जायना. आयज त्या तळ्याची जी दुर्दशा जाल्या पळोवत जाल्यार आयज जे हांगासर जे मच्छर जाता किंवा जे जळारी जाताले त्या जळारीचे जे सरावंडींग इतल्या लोकांक त्रास जाता की न्हिदपाक त्रास जाता. ताणें पळयला तुमी हाचे बद्दल झडपीन तुमकां सांगलें, हेमंत कांबळे तुमकां सांगलां कशें कितें. हे तळें हे इतलें पयलीं ब्युटिफूल आसलें की हांगासर लोक न्हाताले पासून आनी हांगा शेत पिकयताले, वांयगण बी जाताले. पूण आतां पयशे जाले ते साठी ती सगळी ती शॉपां येयल्यान पळय, आनी ते शॉपा खातीर हें उदक भायर वचपाचें बंद जालां. आनी त्या खातीर हें सगळें आतां उदक हें सांठोवन उरता आनी सगळें हांगा अशें जळारी बी जातात आनी कितलेशे जाणांक डेंग्यू बी जाल्यात. हांव त्या खातीर हांगा पंचायती कडेन आनी सरकारा कडेन रिक्वेस्ट करता की ह्या तळ्याचें ब्युटिफिकेशन करचें. कित्याक अशें इतलें सुंदर तळें हें आसा तेजें बरें ब्युटिफिकेशन करचें आनी लोकांक तेजो कितें फायदो करून दिवचो. एक्चुली न्हू ही आमी तळी आमच्या आदिस्तान म्हणजे म्हाजे पेरंट्स बी हांगा न्हाताले, हांगासून उदक भरून घरा व्हरताले पिवपाक, अशी ती तळी आसली. ती तळी खरीच बरी आसली. आनी आतां कितें जालां, ही जी रस्त्याक जी तुमकां दिसता पळय ही इल्लिगल शॉप्स. आनी सरकार आमचो सांगता ते बर्ड जाल्या उपरांत की बाबा कोणाक ऑक्युपन्सी आहा पळय तांकां ट्रेड लायसन दिवपाक जाय. हांवें कमीत कमी 7 ते 8 फावटी पंचायतीन ऑफिशियली अनऑफिशियली रिक्वेस्ट करून घेतली की बाबा सिरसय आमच्या सिरसय वाठारांत जे रोडाक आसा तांकां कितल्या जाणांक तुमी ट्रेड लायसन दिल्या. आयच्या डेटीक सिरसय आमच्या हितून जवळ जवळ 5 ते 7 दिली आसतली फूल एंटायर सिरसय. ही टोटल इलिगल. ताका चिकन सेंटर ताका एफडीए लायसन काय ना कांयच ना. जो हांगासर वायन परत हॉटेल आहा सगळ्या हेजेर लक्ष दिवप कोणी. हांव खरो सांगता, हांव आमच्या हेल्थ मिनिस्टर एफडीए मिनिस्टर तांकां हांव सांगता रिक्वेस्ट करता की बाबा तुमी हांगा लक्ष घाला. हेतून लोकांच्या जिवना कडेन तुमी खेळटात.
ते चिकनाक उदक व्हरता तो भितरले उदक व्हरता आनी चिकन साफ करता चिकन विकता आनी हे लोक आनी हेतून आमी परत गणपती बुडोवपाचे. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर, गौतमी गांवकर आनी अरुण नाईक. राज्यांत वाडपी कोयराच्या मुद्द्याक लागून गोंयकार बेजारल्यात. वचत थंय कोयराचे नरकासूर दिसत आसात. वेस्टर्न बायपास गाडयांक कमी आनी कोयराक चड जाल्लो दिश्टी पडटा. साबार नितळसाणीची आश्वासनां दिवनूय हो सरकार कोयर मुक्त वाठार करपाक अपेशी थारला म्हणपाक अतिताय जावची ना. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आज आमी परतून तुमकां दाखयतात की वेस्टर्न बायपासाचेर जी गार्बेज आसा ती कितली गार्बेज हांगा झाले कडेन आसा आनी ह्या गार्बेजीचो इतलो त्रास आतां लोकांक जावपाक लागला की हो गार्बेजीचो नरकासूर आसा वो लासपाक सुद्दां मेळना इतली परिस्थिती झाले कडेन आसा. वेस्टर्न बायपासाचेर बाणावली स्ट्रेच साकून जो नावेली म्हणल्यार इतली पुला सकल जे फ्लायओव्हर आसा हेची सकल जी गार्बेज उडयले कडेन आसा तुमी पळयात. आज ह्या गार्बेजी खातीर लोकांक इतले त्रास जाले कडेन आसा आनी आमी सदां मागतात की हे जे फ्लॅट नवे फ्लॅट येतात व्हडले व्हडले बिल्डींग येतात हेंचेर खंय तरी वॉच दवरपाक जाय आसता कित्याक हेंचे कडेन ट्रिटमेंट प्लांट उरना. एक्चुअली उरपाक जाय आसता पूण हो ते दवरनात आनी मागीर म्हणटात पंचायतीन या म्युन्सिपाल्टी व्हरपा म्हणून तेंचो जो प्लांट आसा हो तेणी रेडी करपाक जाय आसता आनी हे नासले कारणान हे रातीन येतात आनी अशें करून हे पोटल्यांची पोटली ज्यो आसात ह्यो गार्बेजीचे हाडून उडयतात. तेवदान पास जाता तुमचे वेस्टर्न बायपास नावेली टू तेवदान वयता आनी म्हाका हें चिंतल्यार एक अजाप दिसता कित्याक ही मेन व्हड हायवेंतल्यान हे सगळे मिनिस्टर तेची पास जाताय. हांव म्हणटा हें देखो येना काय म्हणटा हें आतां इतली गार्बेज जी थिंगा फायल जावन आहा ही हेका दोळे मुखार देखो येना. ह्या फकत मोबायलाचेर कितें डिलींग कोताय जे ट्रॅवल जाता ना ही गार्बेज अरे इजी मरे अरे सीसी कॅमेरा बसय मरे. हे आमगे भायले लोक ट्युरिस्ट जे येताय गोंयांत हे आमकां हांसोन वयताय. आमगे गोंयांतसून ही पड हरशीक पड जालो आहा हे आमकां भायलगांव गेल्यार आमकां हीट येताय इंडियान म्हळ्यार हीट येताय आतां. आनी हांव उपकार मागोता आमगे सीएमां कडेन हे सगल्याक हे जी जंक्शन आहा हे गार्बेज उडयताय तांकां हेंकां सगल्यांक धोचे आनी हेंकां तबातूब फायन मारचें. हेजे तांकां भिरांत लागतली. एकल्याक तरी भिरांत दिली जाल्यार हे सगलो गार्बेज बंद जातली. सगल्या गार्बेज वयत थिंगा ही गार्बेज जालो आसा. हेजेर कितें जाल्यार इनिशिएटीव आमगे सीएमान घेवपा जाय. हें दिसान दीस हें चड वाडत आसा. हेजेर कितें जाल्यार इनिशिएटीव आनी हें सारकें चड आमकां माल हें जे ओलो कोत्तो आतां पावस कमीच जावपाचें आसा ते हरशीक जाता आनी हरशीक जातली. फर्स्ट म्हणटा तें आमगे गव्हर्मेंट ते फ्लॅट काटाय ती कळ्ळें तुका फ्लॅटां तें गार्बेज ना ते रातीको येताय पांय लायताय मोटरसायकलीन पोती उडयताय रातीको येताय ते फ्लॅट काटाय ते पयले गार्बेज दवरपाक जाय इम्पॉर्टंट गार्बेज सारकें. 30 फ्लॅट येताय गांवां आसताय 30 घरां 30 फ्लॅट येयली म्हणटरी ती गार्बेज उडयतली ते रातीको मोटरसायकलीचेर हाडटाय ती पांयान उडयताय. काय ना मोटरसायकल हेल्मेट घायना जाल्यार तालावन दिताय कॅमेराचे येयला म्हणटाय आनी एक कॅमेरा लायन मातशें सदगे पूण हेजी सीसीटीव्ही कॅमेरा बसोवपाक जाय असली जाग्याचेर बसोवपा पडनाय. तुमी हेल्मेट घायना जाल्यार तूं मात सगळे कडेन म्हणटाय तुमी सीसीटीव्ही बसयताय. हेल्मेट घायलना बेल्ट घायलना कॅमेरा कॅप्चर कोतो म्हणटाय आनी हे कोण कॅप्चर कोतलो हे रातीको आम भोंवपाचें गांवस लोकांनी आनी वास घेवपा जाता. वासान हुंवार येत मरे हाऱ्या बांदा हुंवार येत मरे हुंवरां कितें जातो रे गार्बेज रातीको हांय चोयले म्हज्या दोळ्यांनी पांय लायन सकल उडयता सारकें फ्लॅटां रावताय ते आनी काय ना गोंय पाळ घायला आनी पाळ पडटा. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक रावत, गौतमी गांवकर आनी ओमकार देशप्रभू. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गोंयच्या चलयांच्या पंगडान 16व्या वरिष्ठ राष्ट्रीय चॉकबॉल सर्तीच्या फायनलीत अस्तंत बंगालाक 43-28 अशें हारोवन वस्तादपण मेळयलें. भुरग्यांच्या गटांत अस्तंत बंगालान गोंयाक 60-55 अशा फरकान हारोवन पयलेच खेपे राष्ट्रीय विजेतेपद मेळयलें. ही सर्त भारतीय चॉकबॉल महासंघान गोवा चॉकबॉल असोसिएशनाच्या पावलान मनोहर पर्रीकर इंडोर स्टेडियमाचेर आयोजीत केल्ली. गोंयचो चलयांचो पंगड आनी अस्तंत बंगालाचो चल्यांचो पंगड आपापल्या विभागांत राष्ट्रीय वस्ताद थारले. इनामां वांटून सर्तीचो शेवट जालो. चॉकबॉल जी हांगा
इंडियन चॉकबॉल फेडरेशन आणि गोवा चॉकबॉल एसोसिएशन केल्ली. ह्या चॅम्पियनशिपी भितर गर्ल्स आसा ते गोंयचे गर्ल्स चॅम्पियन्स जाल्या आनी बॉयसां भितर वेस्ट बेंगालचे जाल्ले आसा आनी रनर अप जे पळय आसा तेणी जस्ट ऑपोजीट वेस्ट बेंगाल गर्ल्स रनर अप जाल्ले आसा आनी वेस्ट बेंगाल गोवा रनर अप आसा. तर एक बरी संदी मेळ्ळी आमच्या ह्या 3 दिसां भितर आमकां ओपनिंगाकय आमचे उल्हास बाब हांगासरले जे आमदार आसा आमचे उल्हास तळेकर जे कोदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशनाचे चेअरमॅन जावन आसा ते असले. मनोहर पर्रीकर स्टेडियमाचेर 16 चॉकबॉल चॅम्पियनशीप 2026 आमी पळयलें की जवळ जवळ 25 टिमी हांगा पार्टिसिपेट जाल्ले, विविध राज्यांसून आयिल्ले आनी बरें एक ऑर्गनायझेशन आमी पळयलें की बाब आमचे सभापती गणेश गांवकर आणि बरें ऑर्गनायज केला आणि सगळे रेफरी जावं प्लेयर बरें शिस्तीबद्ध तेंच्यांनी गेम खेळोन आज आमी पळयता की गोंय लेडिसां भितर आमची जिखली कडेन आसा आनी जेंट्सां भितर आमची वेस्ट बेंगाल जिखली कडेन आसा. सगळ्यांनी बरो खेळ दाखयला आणि एक नवी तरेची गेम आमकां पळोवपाची एक संदी मेळ्ळी. एकमेकांक सपोर्ट करून एकमेकांची मिस्टेक सगळे कवर अप करून सगळे आमची टिमीन सगळे एफर्ट जावन आयज आमची टिमीन हो मॅच आले तो विन केला. ताका लागून हांव सगळे थँक्यू म्हणटा. सगळ्यांनी 100% सगळ्यांनी कॉन्ट्रीब्यूशन दिला. खुशी मिल रहा है, हम बहुत सालों से मेहनत कर रहे हैं इस दिन के लिए. आज वो दिन सफल हुआ है. कैसे लगा आज गोवा में जीत गए आपको? गोवा में बहुत पहले एक नेशनल हुआ था, अभी याद है. उस समय हम खेलते नहीं थे, बहुत जूनियर थे. तब से सीनियर टीम में आए हुए हैं, खेलते हुए लगभग 6-7 साल हो गए. बहुत दिन बाद हम सब जीते. नेशनल चैंपियन होना बहुत बड़ी बात है. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, गौतमी गांवकर आणि सानिका नागवेकर. लक्षद्वीप आणि लागसरच्या दर्यादेग वाठारांत आणि केरळच्या दर्यादेगेर 35 ते 45 किलोमीटर प्रति तास वेगान वारे व्हांवपाची शक्यताय आसा. नुस्तेमारांनी ह्या काळात ह्या वाठारांत वचचें न्हय असो सल्लो दिला. राज्यांत पावस हजेरी लायतलो. तापमानांत व्हड बदल जावचो ना. पावस लागीं पाविल्ल्यान लोकांक सादूरतायेचो सल्लो दिला. मंगळारचे तापमान 35 ते 28 डिग्री सेल्सियस मजगती आसतले. वादळी वाऱ्याची शिटकावणी. असुरक्षीत बांदावळींत रावप टाळचे. पर्यटकांनी दर्यान भितर सरपाक टाळचे. उटंगराच्या पावसा वेळार घेवची जतनाय. पावसाचे आगमन. मंगळारचे तापमान 35 ते 28 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करत आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. मोगसो.